नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पणजी महापालिकेची वेंचणुकेची मतदान प्रक्रिया सकाळी 8 वरांचेर जाल्ली सुरू. ती सोंपली 6 वरांचेर. सकाळी 8 ते 6 मेरेन जाले 69.60% मतदान. 13 तारखेक जातली मतमोजणी. गोंयांत ना एस्कॉट वेबसायट. एस्कॉट सर्व्हिसांचो प्रचार करपी दलालांचेर करतले खर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत माहिती. वेवसायिकांक एलपीजी सिलिंडर दिवपाक बंदी घाल्ल्यान हॉटेल वेवसायीक सापडले अडचणीत. वेवसायात सोंसचो पडटलो व्हड लुकसाण. वेवसायिकांचेर हावळ. गोंयांत फक्त 15 दिसांचो एलपीजी सिलिंडराचो आसा सांठो. हे विशीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्याकडेन केला उलोवप. सिलिंडराचो धाडपाक सांगला अहवाल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. केळशी पारंपरीक नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स वेवसायीक आनी शेक धन्या बरोबर पंचायत वांगड्यांनी घेतली बसका. दर्यांत प्लॅटफॉर्म बांदपाच्या पर्यटन खात्याच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. आनी प्रस्न काळा वेळार आमदार आनी मंत्र्यां मदीं जाल्ल्या बोवाळाक लागून तापलो सभापती. आमदार आनी मंत्री हांचे मदीं प्रस्न उतरावयल्यान योग्य चर्चा जावंक ना जाल्यार कांयच घेवचो ना रिकॉर्डाचेर. सभापतीची शिटकावणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर बुधवारा सकाळी 8 वरांच्यान मतदान सुरू जाल्लें. ते सांजेच्या 6 वरांचेर सोंपलें. सकाळच्यान सांज मेरेन 69.60% मतदान जालां. महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर उमेदवारां मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. 69 उमेदवार रिंगणात देविल्ले. मतमेजणी 13 मार्चाक सकाळी 8 वरां सावन श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सुरू जातली. मतमेजणी जाले उपरांत 13 मार्चाक निकाल जाहीर करतले. पळयात. एकोणसत्तर उमेदवार म्हटल्यार 69 कॅन्डिडेट CCP पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्ले आणि 69.7% मतदान जालेले आसा. टोटल 32,496 मतदार आशिल्ले. तातूंतले 22,445 मतदारांनी मतदान केलेले आसा. सगळ्यान चड बायलांचो आंकडो चड आसा. तांचो 11,870 बायलां मतदारांनी मतदान केलें. जाल्यार दादल्यांनी 10,575. सगळ्यान चड मतदार जे जाला ते म्हटल्यार प्रभाग क्रमांक 23 जातूंत 81.94% मतदान जालेले आसा. जाल्यार सगळ्यांत कमी प्रभाग क्रमांक 3 53.9% मतदान जालेलें आसा. आमी जर फाटल्या महानगरपालिकेची जर वळेरी पळयत जाल्यार 2026 ते 16 मेरेन सलग 3 वर्सां 74% हो आंकडो आमकां दिश्टी पडटालो. जो 2021 1% देंवलो, 70.19% पावलो आनी यंदा परतून तो 1% उणो जालेलो आसा. आतां सद्या 2 पॅनलां मदीं जी लढत जाल्ली, एक म्हटल्यार टुगेदर फॉर अ प्रोग्रेसीव पणजे आनी आमी पणजेकार अशें एक बाबूश मोन्सेराताचें पॅनल, दुसरे कडेन उत्पल पर्रेकराचें पॅनल. हातूंत आतां ह्या पणजेकारांनी कॉलांक कौल दिलेलें आसा. हे येता ते 13 तारखेक कळटले. सद्या मतमोजणी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत चालू आसा. हाची सगळी अपडेट्स आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. मात्र हो योगायोग असो आंकडो आसा. 69 कॅन्डिडेट उबे राविल्ले आनी 69% मतदान जालेलें आसा ते. पणजे CCP इलेक्शनाचें मतदान आज जालां आनी पणजेन भितर 69.07% मतदान जालां. आनीक पणजे आनी ताळगांव कळ्ळें न्ही, हे 2 सिटीज ही जरी उपनगरां आसलीं तरी 2 सिटीजान लोकांक एक कुतूहल आसता
इंट्रस्ट आसता खंय कशें मतदान जालां त्या नदरेन पळोवपाक गेलें जाल्यार ताळगांवां 65% वोटींग म्हळ्यार कमी वोटींग जालां आनी पणजे 72% वोटींग. म्हणजे पणजेकारांनी भायर येवन मतदान करपाचे कश्ट घेतल्यात आनी ताका कारणय आसा. कारण कितें आसा कारण पणजेंतलो लोक जागृत कांय प्रमाणांत भितर. पणजेकारांक दिसता पणजेन जे पळय कितें घडणुको घडटात पणजे जे कितें फाटल्या 5-6 वर्सांनी घडटालें तातूंत भितर थोडो तरी बदल जाय अशें पणजेकारांक दिसलां. स्वाभावीक आसा. आनीक एक उत्पल पर्रीकार हो एक फॅक्टर तुमी जाणा आसतले विधानसभा वेंचणुकेन उत्पल पर्रीकार थोड्या मतांनी पडिल्लो. सो अजुनूय लोकांक उत्पल पर्रीकारा बद्दल आस्था आसा हो एक मुद्दो. दुसरो मुद्दो पणजेंतले कॅथलीक समाजांतले लोक मोठ्या प्रमाणाचेर भायर सरून तांणी वोटींग केलां. एक मुद्दो कसिनो बद्दलचो लोकांचो एक तिडक ह्या मतदानांतल्यान व्यक्त जाल्या अशे तरेचें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. आनीक 72% हें जें पणजे वोटींग आज जालां ताचो अर्थच असो की लोकांक थोडो प्रमाणार बदल जाय. स्मार्ट सिटीक लागून फाटलीं 5 वर्सां लोकांक त्रास जाल्लो ताजो लोकांक राग काडपाचो आसा. दुसरो पणजेन भितर कांय बऱ्यो सोयी कांय बऱ्यो फॅसिलिटीज निर्माण जावच्यो. पणजे इंटरनॅशनल सिटी जावच्यो. आमी सदां म्हणटात पणजे एक हेरिटेज सिटी. तिजें वैभव जें पळय कितें आसा ताका एक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. ही परंपरा टिकून दवरपाक जाय. हें वैभव टिकून दवरपाक जाय. पणजेन भितर ज्येश्ठ नागरिकां संदर्भांत कांय नव्यो सोयी तयार जावपाक जाय. हें सगळें ह्या मतदानाचें पडबिंब ह्या मतदानांत दिसलां आमकां. आनीक ताजो हो लाव मेळटा. पूण तरी आसतना हें जें पणजे CCP खातीर जाल्लें पळय इलेक्शन आसा तातूंत दोनूय ताळगांव पणजे मतदार आयले हे लक्षांत धरपाचें हें तशें कमीच. कारण 69.7% मतदान जरी आज जाल्लें आसलें तरी 2021 70.19% आनीक 2016 74% वोटींग जाल्लें. हाजो प्रभाव तेन्ना पर्रीकाराचो एक करिश्मा आशिल्लो. पर्रीकारा सिटी बद्दल प्रेम एक आपुलकी एक जिव्हाळो आनीक एक पोटतिडक पर्रीकारा भितर दिसताली. सो पर्रीकारान तेन्ना आमी जाणात बारीक लागींच्यान हें पळयलां मोठ्या प्रमाणाचेर लोक बायलो घरा भायर सरून मतदान करताल्यो. बायलो तर मोठ्या प्रमाणाचेर राजकारणांत सहभाग दाखयताल्यो. तो सहभाग हालीं खूब देंवला हें आमी पळयतात. आज सकाळच्यान हांव कांय बुथाचेर जेन्ना भोंवतालो तेन्ना 1-2 जर बूथ जर सोडले जाल्यार मतदान खूब सवकसायेन चलतना आमकां दिश्टी पडटालें. खुबदां कितें जाता की सकाळीं येवन लोक इमिजिएटली मतदान करून वतात पूण तशें जालें ना. एक जर बालभवना कडले जर 1-2 जर बूथ जर सोडले बाकी कडेन सामकें संत प्रमाणान मतदान जातालें. मागीर सांजचें लोकांनी मतदानाक भायर सरप पसंत केलें अशें दिसता. कारण टक्केवारी सकाळीं 14, 18, 20% मेरेन जाल्ली आनी मागीर ती दुपेटीन वाडली. हाजो अर्थ मागीर लोकांक दिसलें भायर सरपाक आनी मागीर लोकूय तांकां भायर काडटात. हे कार्यकर्ते भायर काडटात. हें अशो दिकाव आशिल्लो. पूण आमकां दिसता तें अशें निमाणें जर एनालिसीस करपाक जर जाली जाल्यार बाबूश दिसता तशें बाबूश अंदाज 20-22 अशें जागा जिखतलो. CCPचेर तो कब्जो करतलो अशें तरेचो एक एनालिसीस आमच्यान करूं येता. पूण पणजेन भितर ताका मार पडटलो. पणजेन भितर किमान 8 ते 10 जागे उत्पल पर्रीकाराचे पॅनल तातूंत भितर काँग्रेस आनी बाकीचेय पक्ष आशिल्ले हे पॅनल घेतले आनी उत्पल पर्रीकार आपलो पणजे वयलो प्रभाव कायम राखतलो. पणजे सिटी संदर्भांतले आस्था आशिल्ले लोक मतदानाक भायर आयले. सो पणजेन भितर कांय नवे बदल राजकीय परिवर्तन घडटना आमकां ह्या वेळार दिश्टी पडटलें असो तरेचो अंदाज आमी काडूं शकतात. एस्कॉट वेबसायट गोंयांत चलयनात. ह्यो वेबसायटी हेर राज्यांतल्यान वा विदेशांतल्यान चलयतात. लोकांकडल्यान पयशे घेवन तांकां फटोवपा खातीर वापरतात. तशेंच स्पा नियमीत करपाची प्रक्रिया थांबोवपाचो निर्णय घेतला. एस्कॉट सर्व्हिसांचो प्रचार करपी दलालांचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी हे विशीं लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. राज्यात व्यावसायिक लैंगिक शोषण आणि मनीस तस्करीची प्रकरणां वाढत आशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर आमदारांनी विधानसभेत गंभीर हुस्को उक्तायलो. सरकारान बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा. 18 जून रस्ते कुशीक स्पांचो आंकडो विचारल्यार 18 स्पा आसात म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. आतां हो रस्तो स्पा स्ट्रीट जाला असो आरोप विजयान केलो. आमदार विरेश बोरकारानूय एस्कॉट सर्व्हिसे विशीं गंभीर मुद्दो उपस्थित केलो. गोंयांत एस्कॉट सेवा सोदल्यार जायत्यो वेबसायटी येतात. बांबोळे आनी सांकळे वाठारांनी सोदल्यार अशेच तरेच्यो वेबसायटी सापडटात म्हूण विरेश उलयलो. Because this house has been called basically to discuss the commercial and sexual exploitation and trafficking of women and children in the state. So because as I begin, and I want to begin with a simple, devastating question, and
all of us members know for a fact that this is happening in the state of Goa. This is happening right now in hotels, in massage parlors, in industrial belts, in flats all over the coastal belt, on apps, every smartphone, because of websites that are accessible to anyone, and they are found immediately. Because of Sarkaracho response is committees, is advisories, and press releases and silence. Because let me put the facts before this house. Poile, facts that come not from the opposition research. This is not our research. Because this is from the government's own agencies and from NGOs that have been doing the government job for the last 26 years. Speakers of female sex workers in Goa confirmed by the Goa State AIDS Control Society's own 2024 data. Speakers, this is not an estimate, but this is from the government's own health surveillance. The largest group of rescued victims between 2019 and 2024 were between 18 and 25 years old. This is your own data. आयज आमी पळयता की ओपन प्लॅटफॉर्म जे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसा ऑनलायन आमी समज गुगलाचेर मारले नाल्यार कितल्योश्यो एस्कॉर्ट्स जो सर्विसीस आसा जावं जे तेंचे एस्कॉर्ट सर्विसीस प्रोवायड करपाचे जितले प्रयास आसा ते सगळे ह्या वेबसायटीचेर मेळटा आनी हे आमी सांगिना हे गुगल जो ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा ते सांगता. आतां स्पीकर सर म्हाका इतले चिंतून येता की आयज ओपनली आख्खे गोंयभर मायकल उदो आसतालो कित्याक मायकलाकूच चड हिट जाता ते थंय चड तेंचे थंय सामकें चल्लां तेका लागून तो चड आसता. सो ते इतले चल्लां आसतना जेन्ना तुमी पळयता की आयज आमी स्पिरिच्युअल मळाचेर वाडपाक जाय पूण आमी ह्या मळाचेर वाडटा. पणजेन सगळ्यान फामाद रस्तो म्हणटा तो 18 जून रोड म्हळ्यार गोंयच्या क्रांती दिसाच्या नांवान तो रस्तो. योगायोगान 18 जून रोडाचेर 18 स्पाज आहा. उत्तर दिला म्हाका 18 स्पाज आहा. आतां हे स्पा कित्याक येता ह्या रस्त्यार प्रश्न आहा तो. स्पीकर सर हे स्पाजांनीच तुज्या उत्तरां जी मेळ्ळ्या ताजेर अशें दिसता कोलवा आनी खंय ते स्पानीच ते भितर हो धंदो चलता. म्हाका तुका तें कळचें ना कित्याक आमी थंय वचचे ना आमकां तें लागत ना म्हणटा आमकां कळना. पुणून जो ट्युरिस्ट येता जो म्हळ्यार जो ट्युरिस्ट नॉट द क्रीम ट्युरिस्ट तो येता आनी डायरेक्ट थंय स्पानी वता आनी एक स्पानी 18 जून रस्त्याचेर 18 स्पा. सो नाव इट इज कॉल्ड कितें इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. एस्कॉर्ट वेबसायट गोंयांत चलयनात. ह्यो वेबसायटी हेर राज्यांतल्यान वा विदेशांतल्यान चलयतात. लोकांकडल्यान पयशे घेवन तांकां फटोवपा खातीर ह्यो वेबसायटी वापरतात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्पा नियमीत करपाची प्रक्रिया थांबोवपाचो निर्णय घेतला. एस्कॉर्ट सर्विसांचो प्रचार करपी दलालांचेर खर कारवाय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. एक सुद्दां जे आहा पळय न्ही गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. एक सुद्दां वेबसायट गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. खंय तरी आसाम, वेस्ट बेंगाल, केनिया, उगांडा, ओके, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, ओके, ह्यो वेगवेगळ्या मध्य प्रदेश, आसाम ह्या सगळी कडल्यान ऑपरेट जाता. हे फक्त स्पीकर सर हे सेक्स ट्राफिकिंग बीन कांय न्हू. हे पयशे लुटपाचें काम. हे पयशे लुटपाचें काम फक्त ते नंबर धाडटात तूं पयशे घाल मागीर धाडटा ते पयशे लोक घालतात असलेले तेंचे पयशे वयतात. हो प्रॅक्टिकली आसा स्पीकर सर. हे आमचे पुलीस हे प्रत्येक फावटी तेच्यांनी व्हेरीफाय केलां. हे कळपाक जाय म्हणून आमी जो डमी गिरायक करून धाडटा पळय न्हू डमी गिरायक म्हणटा ताका तो करूनय बी तेंच्यांनी पयल्या पयशे घालूनय पळयले तेंच्यांनी की तो रोखडोच अकावंट ब्लॉक तेजी सायड ब्लॉक सगळे ब्लॉक. दिस इज म्हणून म्हजें गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांकूय आव्हान आसा आनी सगळ्यांक आव्हान आसा की गोंयांत प्रॅक्टिकली आमी जितक्या मोठ्या प्रमाणात दाखयता तितक्या प्रमाणात हें चलना. खंय तरी मायनर कितें आसतलें हांव ना म्हणना बट ताका लागूनच तेजेर कंट्रोल पूर्ण येता. मागीर होम डिपार्टमेंट टुरिजम डिपार्टमेंट हे सगळ्या ज्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय त्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले. स्पीकर सर टाउट्स बंद करता हांव. स्पीकर सर टाउट्सूय बंद करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. वेवसायिकांक LPG सिलिंडर दिवपाचेर बंदी घाल्ल्यान गोंयभर बोवाळ सुरू आसा.
LPG सिलिंडराच्या उणावाक लागून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि शेक व्यवसायात व्हड लुकसाण जातलें अशी खंत वेवसायीक धन्यांनी उक्तायली. सिलिंडरांची पुरवण बेगोबेग जावंक ना जाल्यार कांय आस्थापनां तात्पुरती बंद करची पडटली. तशेंच खाणा जेवणाचे वस्तूंचे दर वाडपाची शक्यताय आसा अशें वेवसायिकांचें म्हणणें. झालं तसं न्हू, जर सिलिंडर मेळना जाल्यार बंद दवरचीच पडटली. आतां ते आमचे कडेन आसा 2 सिलिंडर, ते सोंपले काय ना फुडल्या विकाक मागीर कितें करपाचें खबर ना. आतां हो एक 2-4 दीस चलतले आसा तितून. विचारल्यार तांकां विचारल्यार ते म्हणटा सिलिंडर सद्याक ना, सिलिंडर ना म्हणटा. मागीर करप कितें आतां हॉटेलवाल्यांक तें कांय खबर ना. हॉटेलां कशी चलोवपाची ती आतां बारीक हितून हें जातलो, सगळ्यांक इफेक्ट पडटलो बारीक हॉटेलांक. व्हडले हॉटेलां बाबा ते खंयच्यान तरी पावयतात सिलिंडर. ते काल गेल्या म्हणून ऐकलें हांवें व्हडल्या हॉटेलांत. बारीक हॉटेलांनी कितें करपाचें? बारीक हॉटेलां खूब मडगांवान आसा, तेंच्यांनी आतां कशें चलोवपाचें खबर ना. सिलेंडर अभी गैस सिलेंडर खाली होने को आया, 5 दिन वेट किया कि भाई आएगा आएगा. आज मालूम पड़ा कि भाई गोवा में शॉर्टेज का चांस ज़्यादा है, इसीलिए आए लाइन में लेने के लिए. तो सोच रहे हैं कि भाई जल्दी मिल जाए तो अच्छा है. आज 3 घंटा हो गया खड़े लाइन में, तो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मिल जाएगा, जल्दी मिल जाए तो ठीक है. आम्ही सद्याक आमलेट पाव खावपा येयलेले आहा. आतां बाई सांगता आयज लास्ट आमलेट पाव, फाल्यांच्यान मेळपाना कित्याक सिलिंडर शॉर्टेज जालेले आहा. आतां फाल्यां आमी खंय खातले? आयज तरी मेळना, फाल्यां हेंकां गरिबांक तरी पळोवपाक जाय आमच्या सरकारान. एक तरी फुडलें सोल्युशन काडूंक जाय आमच्या मनशा बद्दल. हा जर आमी यूज करतले ना जाल्यार आमी खंयच्यान हाडटले? हा सर यूज करचे पडना, मागीर ना जाल्यार बंद करचो पडलो मेळना जाल्यार. म्हाजे आयचो दीस आयचो तो पळय ना म्हणजे दाखवतो जालो कावलो आनी आयज जाल्यार कावड आयज दसपारां आमी बंद करचें पडटलें. मागीर कितें करतले तुमी? कांय नाही. तो सांगता 750 जालो, 1750 1950 जालो. आतां सगळो 3500 धाकलो सिलिंडर. लिटर्स. गोंयांत फक्त 15 दीस पावतलो इतलोच LPG सिलिंडराचो सांठो आसा. हे विशीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्या कडेन चर्चा केल्या. वेवसायीक गिरायकांक सिलिंडर दिवचो न्हय अशी सुचोवणी केंद्र सरकारा कडल्यान आयल्या. गोंयांत LPG सिलिंडर कितले उपलब्ध आसा हाचो अहवाल धाडपाक सांगला. उपरांतूच निर्णय घेवप जातलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. हे विशीं साळगांवचे आमदार केदार नायकान सभाघरांत प्रस्न उप्रासिल्लो. बोटीकार जे ट्रॉलर भायर वता म्हणजे तांकां स्टॉक घेवन वचचो पडटा आनी 8-10 सिलिंडर घेवन जेंचे ट्रीप जी एक आसता 10 ते 15 दीस आसता. सो तांकां सगळ्यांक एक बरो व्हडलो कन्सर्न जाला. तशेंच बारीक हॉटेलकार, रेस्टॉरंटवाले तांचो एक व्हडलो कन्सर्न जाल्लो आसा की कमर्शियल सिलिंडर कमी जाल्या म्हणून. जे एजन्सीज आसा तेंच्यांनी सकाळीं कॉल करून आमकां इश्यू आसा हो रेज करपाक हय टोटली बंद जाल्या म्हणून. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस सेंट्रल फॉलो अप करून आता इतल्या बेगीन ह्यो रिस्टोर सोल्युशन काडचें म्हणून. तूं एक म्हयनो आहलो मोठा मरे काल पयरूच. स्पीकर सर, हांव ऑलरेडी आमी स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला. तांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचें बंद कर म्हणून. हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डींग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रात की 3 जाणांची सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या स्टेटीत कितलो स्टॉक अवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर. आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो तांकां धाडटा आनी ताज्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली
आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन पण तेजी डिटेल एजंट आनी स्टॉक वायज सगळी घेत आसा. Speaker sir, just one thing you said on the first माननीय आमदार वीरेश yesterday बोरकार. that there was 1 month. माननीय आमदार वीरेश बोरकार. तो सांगता डिटेलान रेकॉर्ड दिता 3 डेज. केळशी ग्रामपंचायतीन बुधवारा पारंपरीक नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स व्यावसायिकांक आणि शेक धन्यांबरोबर बसका घेतली. दर्यांत प्लॅटफॉर्म बांदपाच्या पर्यटन खात्याच्या प्रस्तावाक थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली. ह्या प्रस्तावा खातीर नुस्तेमारी आनी हेर दर्यावेल्या वेवसायांचेर व्हड परिणाम जावं येता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो. पळयात. पर्यटन खात्यान केळशेच्या दर्यांत एक प्लॅटफॉर्म बांदपाचो प्रस्ताव धाडला, पूण थळावे नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स वेवसायीक आनी शेक धन्यांनी ह्या निर्णयाक विरोध केला. सरपंच डिक्सन वाझ हाणें म्हटलें, आमी लोकांचे सुरक्षे आडनात, पूण दर्यांत बांदपाचो आशिल्लो हो प्लॅटफॉर्म नुस्तेमारी करप्यांक आडमेळी निर्माण करतलो आनी उदकांतल्या खेळा कार्यावळीचेरूय परिणाम जातलो. रांपोणकार जुलियो फेर्नांडीस हाणें ह्या प्रस्तावाक खर विरोध केलो आनी ताका लागून ताच्या उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जातलो अशें मत ताणें मांडलें. मजगतीं ह्या प्रस्तावाक विरोध करपी थाराव थळाव्या लोकांची स्वाक्षरी सयत पर्यटन संचालकाक धाडटले अशी माहिती सरपंच डिक्सन वाझ हाणें दिली. ती आमकां बिलकूल मन ना. हें आमी ही जेटी आड जाल्यार हिंगा जायते एक्सिडेंट जावपाक शकताय. आतां हांव वॉटर स्पोर्ट करता, मुगो वॉटर स्पोर्ट आहा. आमी नंबर 1 लोकांक केन्नाय प्रॉब्लेम जालो जाय हितू आमगे जेट्सकी हितू फास्ट वचून सेव करूंक शकता. सो लोकांक सेव करपाचें हांच्यांनी जायत भाशेन करपाक जाता आनी आमी हेच्या पयलीं केल्याय बी. सो ही जेटी जरी तर हिंग घेयत जाल्यार आमचे जायते रांपोणकार आहाय. रांपोण एक पाट ढोल म्हटली एके कडेन रावना, केन्नाय एक 500 मीटर वो 1 किलोमीटर तितून ओडून वयता करंट बी आसल्या. सो ही जेटी घालीत थिंग जर तर रांपोण लागोली ती काबार रांपोण हाच्यान आनी कांय करूंक जावपाना. देखून ही जेटी आमकां नाका, ती जेटी सारकी चोवपाक डेंजर दिसता. सो आमकां ही आमचे कावलसी आमकां ही नाका. ओपोज केलो जाल्यार म्हाका एक आमगेली बरी गोश्ट जातली फ्युचराक, बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले. आय एम मायसेल्फ आय एम अ वॉटर स्पोर्ट्स एज वेल एज अ फिशरमॅन. ओके, आमकां न्हू हें नाक म्हणा नाका, बिकॉज वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट ऑन दीस इन्स्टॉलेशन ऑफ दीस वॉट एवर द स्टेशन वॉट दीस इज प्रपोजींग. कित्याक मरे आतां रांपोणकाराक पळय त्रास जाले. रांपोण एक कडेन आसना, ती जाय एक कडेन भोंवता म्हणजे वाऱ्याचे ट्रीप जाता. सेकेंड थिंग वॉटर स्पोर्ट्साक पळय आतां हितू ते दृश्टीन आतां वयर सोन सालार गेल्ले, आतां तांकां मत घालपाक कित्याक जाय हें नाकाच. आनी हेच्या पयले दृश्टीन फ्लोट्सूय घालपाक गेल्ले झोन मार्क करपाक, तेय ऑब्जेक्ट केल्ले बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले. सो वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट दीस. आय डोंट थिंक सो इट वील बी फिजिबल फॉर ऑल. बट हितू ते आतां चलता ते भाशेन दृश्टी चल दिया, बिकॉज हें सगळ्यां माल. एक्चुअली हांव रांपोणकार जुलियो फेर्नांडीस. आतां रांपोण पांय म्हाका 50 वर्सां पयलें. आतां हांव तें बिजनस कंटिन्यू करता आनी आमगे टोटल ऑब्जेक्शन कित्याक एक स्टेशन गेले जाल्यार आतां आमकां रांपोण हे जाग्यार माताय तेन्ना आमकां गॅरंटी ना हे जाग्यार वयर येतो. ते कारण एक 500 मीटर 1000 मीटर तुका ती वचून शो जाता. ताका लागून आमगे टोटल ऑब्जेक्शन तितून आमगे वॉटर स्पोर्ट्स चलताय तांकां टोटल. सो आज कितें सांगलें तुमकां हिंगा? आतां सांगो त्या प्रमाणे आमगे ऑपोज येता, आमच्या गांवां हें नाका. एक न्हू एक तुका स्टेशन जाता आमकां टोटल ऑब्जेक्शन. कितें प्रॉब्लेम फेस करतले तुमी हें येयले जाल्यार? कितें करतले? कितें गॅरंटी आहा गव्हर्मेंटाले? ते टेम्पररी कोताय वो पर्मनंट कोताय? हेच्या फुडें आमी गव्हर्मेंटाक चोयता. हेच्या पयलें रांपोणकार वॉटर स्पोर्ट्सान मनशान सवाल केला नॉट हेचे डिस्ट्रिक्टांनी. म्हणटा हेका तुमी फुली ऑपोज? फुली ऑब्जेक्शन. एक वर्स रांपोण सगळे फावट वताले, भुरग्यां बाळा पुसताले, पूण हांवें एश कोन्न तेंगे कितें हें जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जाताले. खाली आमकां वयता रांपोण. दुसरें करंट केन्ना कितें जाता तो रांपोण तो लिफ्टींग जाता, मागीर थिंग झाड बी पिंजता तेंगे पडटले. प्लस वॉटर स्पोर्टाय ते खूंय जातले, सगळ्यांक इफेक्ट जाता न्हू. त्या प्रमाणे आमकां मातशें चोवपाक जाय कितें जाता कितें ना तें. ताका म्हाका फुल्ली ऑब्जेक्शन आहा हो नाका. दुशीत आहा त्या सांबाळटाय ते चोयताय. हेचेर केन्नाय बाय मिस्टेक हें जाता एक्सिडेंट. डेयली जायना तेजो हांव मानिता, डेयली जाल्यार तेजो एक्सिडेंट जाता. पूण रांपोणकाराक आनी वॉटर स्पोर्टाक चड डिस्टर्ब जातले. ताका हांव फुल्ली ऑब्जेक्शन हाडटा, म्हाका नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.
विधानसभा अधिवेशनाच्या चौथ्या दिसा प्रश्न काळावेळार आमदार युरी आलेमाव आणि मंत्री सुभाष शिरोडकारां मदीं पेटले तेन्ना परतून एकदा सभापती आमदार मंत्र्याचेर तापलो. सभाघरात जो आमदार आपले आयकना वा आमदार आनी मंत्री हांचे मदीं प्रस्न उतरां वयल्यान योग्य चर्चा जावना जाल्यार कांयच रिकॉर्डाचेर घेवचो ना अशी शिटकावणी सभापतीन आमदार तशेंच मंत्र्याक दिली, जांकां सभाघरात बसपाचें नात आनी भायर वचचें अशें तिडकीन सभापतीन सगळ्यांक सांगलें. मंत्री तुम्ही क्रॉस टॉक करू नका. आज सहन करून घेतले थोडे. जो मनीस सांगले उपरांत आयकना त्याची खंयचीच गोष्ट रिकॉर्डाचेर वयचे ना. मंत्री उलयतना तूं बसपाक जाय. डिमांड जाय हुकुमशाही झाली स्टार्ट. मंत्री उलयता आन्सर दिता तेन्ना तूं बसूं जाय. मंत्री उलयना. मंत्री कॉंग्रॅच्युलेट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आज एक्झाम्पल सांगता. म्हज्या कुंकोळच्या गांवांत इंडस्ट्री पोल्युशन हांवें मुखेलमंत्री केले. कुसलो नुस्त्या उदो गेले. कित केलें एक्शन डिपार्टमेंटान कित केलें तो नशामुक्त भारत करपा पावता. नशामुक्त गोंय आनी थिंगा हें उदो सगळें घाणें उदो थिंगा रिवर्साला वयता. कांयच कोना मुखेलमंत्री. कांयच ना. हांव सायटीन गेलो. आमी 2 दीस इंडस्ट्री बंद केले. मागीर तुका फोन येयलो कोणालो पॉल जॉन पॉला स्टार्ट कर मू इंडस्ट्री स्टार्ट कर मू ना बिकॉज दिस ऑल्सो पोल्युशन जाता. he needs a comprehensive plan. बस सांगता बस पहिले सगळ्या मंत्री आणि सगळ्या सभासदांक माझी एक सुचोवणी आसा. तुम्ही एकामेका कडेन जर क्रॉस उलयले that will be not taken on record. You have to address to the chair as well as the opposition members, those who are talking, they also address to the chair. Otherwise, I am not going to take anything on the record. Please keep in mind. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.